हय आमी हांगा आयिल्ले स्पेशली डेप्युटी कलेक्टर आमचो निवेदन दिवपाक रिलेटेड टू वन रोड इट मदलावाडा मोर्जी मदलावाडा एक मेजर रस्त्याचो प्रॉब्लम आहा। कितलीशीच वर्सांचो रस्तो जो रस्तो पयलीं पायवाड आसले तेजे मागीर रस्त्यान रुपांतर जालें करता आसतना RDAचो पयशे घेवन रस्तो केलो। ताच्या नंतर 2 फावटी PW डिपार्टमेंटासून रस्तो रिपेर केलो, तार रोड करून घेतलो आणि आता खंय तरी जो भाटकार देसाय नामक जो आसा तो खंय तरी तो आडायता करपाक दिना। आयकूं येता खंय तरी डिमांडय करता खूब। प्रश्न एक पडटा जेन्ना पयलीं काम करता आसतना भाटकारान आडावपाचें आसता, जवळ जवळ आतां 20 वर्सां तें काम केलें तेन्ना आडायलेंच ना। आतां तो भाटकार खंय तरी फुडें सरला आनी आमकां तो रस्तो जे काम करपाक दिना, जेचो परिणाम आमचो सकयल जो कोस्टल बेल्ट आहा रेसिडेन्शियलय लोक म्हणजे लोकय रावतात आनी तेंचो धंदो बारीक मोठी हॉटेलाय आसात। मोठ्या प्रमाणान ह्या रस्तो बंद केल्या खातीर परिणाम जाता आनी हो प्रॉब्लम सॉल्व जावपाक जाय। तो सुद्दां ताबडतोब ते गव्हर्मेंट आनी भाटकार जो इश्यू आसा पळय तो तांच्यांनी मिटोवपाचो आनी लोकांचो जो डिमांड आसा, लोकांची गरज आहा त्या रस्त्याची, हो रस्ते करच्या खातीर आमकां म्हणजे रिपेर करपाक मुभा दिवची। जे रेसिडेन्शियल कमर्शियल दोनूय आसा आनी हे नवो ना न्ही पारंपारीक। कोर्टान कितें तरी पेपर बांदल्या, कोर्टान कितें तरी ऑर्डर दिली, कोर्टान आनी गव्हर्मेंटान कितें तें कोर्टाच्या हाताक ताची कितें डिमांड ते सॉल्व करपाक कळटा। बिकॉज ऑफ पेंडींग इश्यू ऑफ द रोड पीपल आर सफरर न्हू आनी बिजनेसाचो सारको फेल जाता। आतां आमचे पळय टॅक्सीवाले जे भाव आसा ते टॅक्सी व्हरपाक मेळना, टेम्पररी ती फातर भितर घालपाक खड्डो खणटात पळय पडटा ते घालतात, पण ताचोच मनीस कोण तरी फातोडेर बी काडून उडयता आनी अशें जावन जावन कमी 10 जाणांचे फायन म्हणून गेले। म्हाका सामकेंच फॉरन लोकलाक खबर आहा ते अशें फॉरनाक कितें खबर नासता, ते स्पीडीन येतात पडटात फायन। रिसंटली एक 2 म्हयन्या भितर 10 जाणांचे फायन म्हणटात। पंचायतीचे कितें स्टॅप? पंचायतीक जाय आमी पयलीं जेन्ना आमदार जालो पळय विदीन 2 मंथ्स तांच्या रिप्रेझेंटेशनाचेर नजर मारली अशें दिसता आनी तांच्यांनी ओरली सबमीट केला की ते वाड आशिल्ली आनी कमर्शियल आनी रेसिडेन्शियल एरियाज आनी ती वाटे संदर्भात कितें तरी कोर्टान केस आशिल्ली आनी कोर्ट केस डिस्पोज जाल्या, पण हे विलेजर्सांचेर इनजस्टीस जाला। सो हांवें तांकां एश्युरन्स दिला की एक फुडल्या विकान मंगळार किंवा बुधवार आमी जॉयंट इन्स्पेक्शन करतले। इनफॅक्ट दॅट इज वॉट इज सजेस्टेड बाय ऑनरेबल MLA ओनली। तांच्यांनी सांगलें की एक जॉयंट इन्स्पेक्शन भाटकाराक घेवन करचें म्हणून आनी अलॉंग विथ द PWD ऑफिशियल्स एंड लोकल बॉडी। सो हांवें सांगलां तांकां एक मंगळार किंवा बुधवार आमी एक जॉयंट इन्स्पेक्शन घेवन पंचायत बॉडी सरपंच कोण आसा ते ऑनरेबल MLA आनी PWD ऑफिशियल घेवन इन्स्पेक्शन करया आनी ताच्या उपरांत मागीर कितें तरी परत एक जाय जाल्यार गरज पडली जाल्यार मिटींग घेवन दोगांयची म्हज्या ऑफिसान ताचेर योग्य तो कितें तरी एक निर्णय घेवया अशें हांवें तांकां एश्युरन्स